आमकां सकाळीं मेळिल्ले म्हायती प्रमाण म्हजो रावंड फॉरेस्टर आनी म्हजो फॉरेस्ट गार्ड म्हादेव तेली आनी डेप्युटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर मोहनदास नायक हे जाग्यार वचून तांणी बेबे सोलतना एका मनशाक धरलो. ताजे बरोबर आनीकय 3 लोक आशिल्ले जे पळून गेल्यात आनी तांची सर्च आमकां चालू आसा. आतां सद्याक ह्या मनशाक आमी ताब्यांत दवरला आनी फाल्यां आमी ताका कोर्टाक प्रोड्यूस करतले. नांव तेजें? त्या मनशाचें नांव फ्रेलिनो फ्रांसिस्को बोर्जीस. नुवें हांगा रावपी तो 22 वर्सांचो तरणे भुरगो. आनी खरें सांगप म्हणल्यार ह्या प्रत्येक गोंयचे नागरिकाची म्हजी एक कळकळीची विनंती आसा, ती म्हणल्यार ह्या असल्या वायट कृत्यांनी भितर सरतात आनी काही लोक आपलो फ्युचर पेटे करतात. म्हणल्यार आतां हो भुरगो जर फाल्यां बोटीर वचपाचो किंवा खंय भायर वचपाचो अशा वेळार हे क्रिमिनल ऑफेन्स, कारण वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टाचे सगळे ऑफेन्सीस जितले आसात तितले क्रिमिनल ऑफेन्सीस. म्हणल्यारच क्रिमिनल ऑफेन्सी भितर सरलो म्हणटकीर ऑटोमॅटीक भायर वचपाक तुमी जेन्ना विजा सोदता तेन्ना तुमकां भयंकर त्रास जावपाची शक्यता आसा, भायर वचपाचें बंद जावपाची शक्यता आसा. हे वायल्ड लायफ जे आसा ते सांगपा म्हळ्यार हे बेबे आसा ते तुमचे मॉस्किटोज खावन तुमकां डेंग्यू जावं मलेरिया हांचे पासून वाचयतात. तांकां जर तुमी खावपाक लागले जायत जाल्यार फाल्यां तुमकां डेंग्यून आनी मलेरियान खावप हें प्राप्त आसा. त्या खातीर सगळे गोंयकारांचे कडेन म्हजी एक कळकळीची विनंती की सगळ्यांनी जाता तितलें ह्या क्रिमिनल ऑफेन्सांतल्यान चड करून वन्य जिवाच्या खंयच्याय ऑफेन्सांतल्यान भितर सरपाचें बंद करचें आनी बरें जिवन जगचें. हांवें आज त्या मनशाक धरला ताजे कडच्यान 40 बेबे ताणें सोदून निवळ केल्ले आमी एक कडेन करून घेतल्यात. आनी खंय धरले काय? ताका जामगाळ नेत्रावळी ह्या गांवांत एक मिनीन फुर्ताक एकलेलें एबंडंट घर आसा, म्हणल्यार ज्या घरांत तो रावना त्या घरांत ताका फाटले वटेच्यान बसून बेबे सोदता आसतना आमी धरलो.